येवकार, हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोवा फॉरवर्डचो जयेश साळगांवकर बसलो भाजपाच्या कमळात, जाल्यार वास्को भाजपाचे उमेदवारी वयल्यान चल्ला कोफुसांव. पोरण्या गोंया बांदकामाचे परवाने घेतले फाटीं. आम आदमी पार्टीच्या पालयेकारान सोडलो उपास. आर्च बिशपान जाहीर केलो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाक तेंको. फुडल्या सप्तका खातीर वादळाचो ना कसलो अदमास. राज्यभर उणो जावं येता पावसाचो नेट. शुक्रारा आनी शेनवारा मात शिवरतलो पावस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पोरणे गोंयच्या आंदोलनाक लागून टीसीपी आनी पंचायतीन हेरिटेज सायट आशिल्ल्या बफर झोनांतल्या बांदकामांक दिल्ले परवाने रद्द केल्यात. फाटल्या 5 दिसां सावन मरसर उपोशणाक बशिल्ल्या आदोगाद अमित पालयेकारान आयज सांजे आपले चलयेच्या हातींतल्यान लिंबू सोडा पिवन उपोशण सोडयलें. ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटी वयली सद्याची बांदकामां उडोवची म्हणून कांय दिसां सावन चलिल्ल्या आंदोलनाक आयज व्यापक स्वरूप मेळिल्लें. लोकांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लायत आंदोलकांक तेंको दिल्लो. नगर नियोजन खात्यान बांदकामांक दिल्लो परवानो फाटीं घेतला, तरीकूय आयज निर्णायक खिण थारलो. शुक्रारा पोरण्या गोंयांत गोंयच्या सायबाचें फेस्त जालें. फेस्ताक राजकारण्यांनी हजेरी लायिल्ली. चर्चीच्या वाठारांत बेकायदेशीर बांदकामाच्या विरोधात सत्याग्रह चल्ला. मिसा वेळार गोंयच्या आर्च बिशप फिलीप नेरी पेर्रावाच्या भाशणांत आंदोलनाचे पडसाद आयकुपाक मेळ्ळे. आमी बरे भाशेन जाणो की ही सुवात न्हय फकत एक पवित्र सुवात, पूण एक भोव इतिहासीक आनी विश्व दायजाची सुवात, वर्ल्ड हेरिटेज. अशें आसता हे सुवातेक सगल्यांनी फावो तो मान दिवंक आमकां कायदो आनी जबाबदारी आसा. हे बाबतीन सगल्यांक खबर आसा, ह्या दिसांनी जायतीं आमचीं भाव भयणी वेगवेगळ्या धर्मांची भुरग्यान हे इतिहासीक सुवातेर जे गोंदळ जाल्यात ताचेर निशेध मारून आंदोलन करीत आयल्यांत. गोंयचे पवित्र सभेचे वतींत हे आमच्या भावांक आनी भयणींक आमचो आदार, आमचो उपकार आनी तेंको आसा म्हूण आमी तांकां आस्वासन दिता. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक हांव एखेरीत उलो मारतां, हे पवित्र आनी इतिहासीक सुवातेचो म्हणजे आख्या ओल्ड गोवाचो तुमी मान राखचो आनी तिचो सांबाळ करचो. आनी हो मान उबयतात, हो हे सुवातेची जतनाय, हो प्रिजर्वेशन पेरिगान घालतात, तसले निर्णय आनी परवानगी वेव्हारान घालिनाकात म्हूण मना पासून तुमकां विनयता. कांय राजकारण्यांनी भेट दिली ना, पूण प्रतिक्रिया दिल्यो, जशें विजय सरदेसाय आनी मायकल लोबो. पूण गोंयभरच्या खाशी कोनशांतल्यान आयिल्ल्यांनी आंदोलकांक तेंको दिलो आनी सरकारच्या विरोधात तिडक उक्तायली. See, it's not a question of meeting anybody. It's a question of government acting. We have expressed. Government and technical. And it is not only technical clearance. The next procedure should be followed, and it can be done. You can expedite the procedure because the due process has been followed. And after that, what requires, you have to stand by it. You got to demolish and stand by it. We have done a lot of demolitions in Kalangud village, Kanzalim, and in Arpara Nagwa. And we stood by the demolitions. We were taken in the court. I have faced the courts as a chairman of NGPDA. So this matter can be demolished and government needs to take a stand and stand by it. Hunger strike is genuine. The demand is genuine. The church has also demanded the same thing. So I support the hunger strike. But one should not do too much of politics in this. One should not be too brash, because every person in Goa worships the Goicho site. Every person wants to see that the UNESCO World Heritage status of this site continues and is retained. For that, one should not do politics, because anything done in the prism of politics will not be taken well by the people of Goa.
But I sympathize with the demand that there should be no illegal, irregular structure coming in the neighborhood of a protected monument. हो प्रमोद सावंत व्हडले व्हडले उलयता की आपणाक सामान्य लोकांची काळजी आसा अशें तशें. आयज खंय गेलो तो? आयज खंयच ना तो. फक्त हे बीजेपी ढोंगी राजकारण करपाक उरले. जे हुकुमशाही हिटलरशाही जी प्रमोद सावंत सरकारान किंवा बीजेपी सरकारान चलयल्या आणि ती बंद जावपाक जाय. आनी ही सुरवात आसा. जेजू साहेब आणि आमची ही भूंयमाती सातेरमाय तुमकां पळोवन घेतली. फुडलें इलेक्शन तुमकां वचना तुमी सिंगल सीट सुद्दां काडपाक पावचना आनी तुमकां ती दिवं नाका ही ह्या मातये कडेन ह्या जेजू साहेबा कडेन मागणी. गोवा 365 थी पोरणे गोंयच्यान विलियम रॉड्रिक्स आनी अमर चावारिया. दर वर्सा 3 डिसेंबराक जगभराचे गोंयकार गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियराक आदरांजली दितात. सिंधुदुर्गाचो बिशप एल्विन बरेटोन खुशालकायेचो आनी शांतीकायेचो संदेश दिलो. चायनाक वतना ज्या दिसा ह्या संतान निमणो श्वास घेतलो तो हो दीस. ह्या संतान संवसार सोडल्यार 400 वर्सां जालीं. ताची पवित्र कूड लोकांच्या दर्शना खातीर पोरण्या गोंयच्या बेसिलिका ऑफ बॉम येशू हांकां चांदीच्या तांबुतांत दवरल्या. I now invite Bishop Aleshu to lead us in the solemn liturgy of today. मोडलेल्या खुर्साक खंय कोण वाती पेटयनात, पूण आमच्या आर्च बिशपान मोडलेल्या खुर्साक वाती पेटोवन मोग दाखयलो. मिसाक हेर राजकारण्या बरोबर गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय हजेरी लावन साहेबाचें दर्शन घेतलें. गोंयांत आमच्या पात्र्यार्क साहेबान गेल्या म्हयन्याचे 17वेर तिका सुरवात दिला आनी पाप साहेब हे परिशदी वरवीं आमकां उगडास करूंक सोदता. आमी सगळे बरोबर वाटसूर म्हणून आमी वाट चलता आनी ही वाट चलता आसतना आमचे मदें एकचार आनी सहभागिलीपण आसूंक जाय हे आमकां आमचो पाप साहेब सांगता. आनी तेन्नाच आमच्यान बरे भाशेन फावो ते भाशेन आमचें कार्य आमचें मिशन पुरें करूंक जातलें. तर हे आनी ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमचे मोतीन दवरुया. आनी खंयच्याय दोंगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूळ पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. आमचेर सगळ्यांचेर उपोट पडूं म्हूण देवा लागीं मागलां आनी मागत रावतलो. देव बरें करूं. ताचो एकलोच पूत आमचे मोदें आयलो म्हूण तुमी सोत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परजोडान सोर्व पदवीदार आनी काकुटसार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थ तुमी संतोशान भरल्यान तशेंच मोहिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो शासनीक जिविताचें इनाम दिवं आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सोबे सदांच आसूं. सेंट फ्रांसीस झेवियर फिस्ट गोंयांत तसो हो सगळ्यांत व्हडलो फिस्ट आनी खूब मोठ्या व्हडा संख्येन मनयता. हांव म्हज्या समेस्त कॅथलीक भाव भयणीक गोंयच्या आनी गोंया भायर आसलेल्या सगळ्यांक ह्या फिस्टाची उलोवणीत परबी भेटयता आनी सुरवातीक हे फिस्टाचो जो संदेश आसा सर्वधर्म समभाव ह्याच पद्दतीन गोंयांत सर्वधर्म समभाव सातत्यान टिकचें हें देवा लागीं मागता. ह्याच एकचार जो आसा अशाच पद्दतीन गोंयांत टिकून उरतो
आणि जो उर्वरित ह्या फेस्ताची परबी समेस्त सगळ्यात गोंयकारांक ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा फॉरवर्डचो आदलो आमदार जयेश साळगांवकार भाजपात गेलो. आयज पणजे जाल्ल्या ताच्या पक्ष प्रवेशाच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. मजेशीर गजाल म्हटल्यार फोंडेचो काँग्रेस आमदार रवी नायक भाजपाच्या वाटेर आशिल्ल्याची बातमी मेळ्ळी. जयेश साळगांवकारान काल गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो राजीनामो दिलो. मुखावेली विधानसभा वेंचणूक तो साळगांव मतदारसंघांतल्यान भाजपाच्या उमेदवारीचेर लढटलो. मेन रिजन आसा की जो आमकां थोडेशे साधन सुविधाचे वंचीत आमी अजूनय आसा. जरी आमी कोपाप केले, हांव म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी 90% वूव्स आमी सॉल्व केल्ले आसा. रस्ते ऑलमोस्ट 100% रस्ते आमचे जाता, पण उदकाक आमी अजून वंचीत आसा. हांव काल सुद्दां सीएमा कडेन उलयतना म्हणटालो की उदक आमकां तुमी कितें तरी करा, आमकां 2-2, 3-3 दीस ज्या जाग्यार हायकोर्ट सांगता की एवरीडे वॉटर सप्लाय जाय, पण निल्ला टेल एंड जाता आमचे, रेज मागूस टेल एंड जाता, हांगासर उदक सप्लाय जाय. आनी ही बारीक बारीक कामां जी आसा ही जाग्यार घालपाक लागून म्हाका दिसता म्हाका हांगासर तुमकां लागून स्पेशली हे पार्टीन म्हाका भितर जॉईन जावचो पडटा. हांव साळगांव मतदारसंघातल्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणीक भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या देशांतल्या सगळ्यात व्हडल्या पॉलिटिकल पार्टीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. हांव पळयता, हांव आज खरोखरूच हांव खूब खूश आसा. हांव खूब खूश कित्याक आसा तेंय तुमकां मुद्दामून सांगता. हांव सदांच सांगतालो की 10 वर्सां सत्याची, सातत्याची, विकासाची आनी फुडली 5 वर्सां समृद्धीची. हांव खूश कित्याक आसा तर हांवें सांगलें की आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय. निश्चितच लोकांक पटलेलें, पण आज विरोधातल्या आमदारांक पटपाक लागला म्हणून स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जयेश साळगांवकार भारतीय जनता पार्टी. आमकां खबर आसा की आमच्या मनोहर भाई पर्रीकरान ज्यो विकासाचे योजना फुडें राबयल्यो, हे फुडें व्हरपाचें काम आमचे आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे त्यांच्याच पावलाचेर पावल दवरून फुडें वचत आसात. जशें जयेशान सांगलें की सरकार आपल्या दारी, कारण त्यांचो एक हेतू आसा की ह्या समाजातल्या शेवटच्या व्यक्ती पर्यंत हे योजना पावोवपाक जाय. गांवांत रावपी प्रत्येक मनशाक ही येवजण पावपाक जाय, शहरांत रावपी प्रत्येक मनशाक ही येवजण पावपाक जाय. आनी ह्याच संकल्पनेंतल्यान तांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पनाय राबयली. आनी त्या माध्यमांतल्यान जशें आतां जयेशान सांगलें की मुख्यमंत्री ज्या तरेन वेगवेगळ्या गांवां भितर वयताले आनी हे सगळें करतकच तांकांय दिसलें की खरो विकास जर जावपाक जाय आसत, आपल्या मतदारसंघाचो विकास जावपाक जाय आसत, आपल्या मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांचे जर कामां जावपाक जाय आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय दुसरो पर्याय ना. भाजपाचे तिकेटे खातीर जायते इत्सूक उमेदवार रिंगणात आशिल्ल्यान मुरगांवां घुसपागोंदळ पळोवपाक मेळटा. वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाक पक्षाची तिकेट मेळची ना अशी बातमी पातळ्ळ्या. ताका लागून वास्कोची परिस्थिती कठीण जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. कृष्णा दाजी साळकार हो बळिश्ट आशिल्ल्याचे वास्को भाजपाचो गट अध्यक्ष दीपक नायकान गोवा 365 सांगले. आपूण पक्षाच्या उमेदवारा खातीर काम करतलो आनी कितें करून वास्कोत भाजपा सरकाराचो उमेदवार वेंचून हाडटलो हाची खात्री ताणें दिल्या. तिकेट कालुसाक गावली आनी जाल्यार आमी हांव दाजीक 100% कळत फोन फोर्स करून ताका सपोर्ट करपाक लायतलो आनी आमी वयतले. समज तो अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट केले दाजीन जाल्यार हांव आमच्या कॅन्डिडेटांक आसतलो. भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट कालुसाक कॅन्डिडेट आसतलो. अशें अज्यूम करया की कालुसाक समज दाजीक समज तिकेट बीजेपीची गावली आनी कालुसाक हांव रिक्वेस्ट करतलो, कन्विन्स करतलो पळय कालूस बाब आमी 10 वर्सां तूं ऑलरेडी MLA जाला, तर कन्विन्स म्हाजे जाता ते प्रमाणे इज माय फ्रेंड, हांव कन्विन्स करतलो की भारतीय जनता पार्टी जेका तिकेट दिता तेच्या फाटल्यान कार्यकर्ते रावतले. मागीर तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह असो कोणी असो. आता सध्याचो आमचो आमदार कार्लोस आल्मेडाच आसा. गेल्या फाटी हांव तेजो इलेक्शन एजंट आसलो, तेजे वावरलो तो जिखलो. आतां कितें जालां कन्फ्युजन की दाजी साळकर जो इंडिपेंडंट उबो रावल्लो गेल्या फाटी आनी 7.5 मतां घेतलेली, तो ह्या फाटी भारतीय जनता पार्टीन जॉईन जाला आनी भारतीय जनता पार्टीन ताका दिलखुलास ताका वेलकम केल्लें आसा. पूण अशें खंयच ठरूंक ना की ताकाच तिकेट दितले काय कार्लोसाक दितले, मागीर आमचो दीपक बाब आसा किंवा आनी कोण आसा. आतां भारतीय जनता पार्टी कोणाकय तिकेट दिवं, कार्लोसाक दिवं, दाजीक दिवं, दीपकाक दिवं किंवा आनी कोणाक दिवं, पण आमी कार्यकर्ते आनी समस्त कार्यकर्ते जेका तिकेट दितले तेज्या फाटल्यान आमी रावतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी श्यामचारी.
कोविडाची चाचणी घेतिल्ल्या एट रिस्क देशांतले 16,000 प्रवासी आणि 18 प्रवासी पॉझिटिव्ह दिसून आयल्या. केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवियान आयज सांगले. ओमिक्रॉन खातीर जिनोम सिक्वेन्सिंग सुरू आशिल्ल्याचेय ताणें सांगले. सप्तका आदी दक्षिण आफ्रिकेत पयले खेपे दिसून आयिल्ले ओमिक्रॉन पेशंट आतां भारता सयत संवसारांतल्या उण्या 24 देशांत सापडल्यात. मजगतीं WHOन कोविड-19च्या नव्या ओमिक्रॉन व्हेरियंटाचे केंद्र आशिल्ल्या दक्षिण आफ्रिकेच्या गॅटिंग वाठारांत तज्ञांचें एक पथक धाडलां. हें पथक निरीक्षण आनी अभ्यास करपाक लागलां. महाराष्ट्रांतूय बोवाळ चल्ला. 30 नोव्हेंबराचे मध्यराती सावन विमानतळार प्रवाशांची तपासणी करप आनी 1 नोव्हेंबराच्यान परदेशांतल्यान आयिल्ल्या सगळ्यांचो सोद घेवप ताची चांचणी करप चालू आसा. शुक्रारा महाराष्ट्रांतल्या ओमिक्रॉन दुबावितांचो आंकडो 28 जाला. तातूंत मुंबयच्या 10 दुबावितांचो आस्पाव आशिल्लो. श्रीलंकेन शुक्रारा कोविड-19च्या नव्या व्हेरियंट ओमिक्रॉनाचें पयलें प्रकरण सोदून काडलें अशें भलायकी सेवेचो उपमहासंचालक हेमंत हेरात हांणी सांगलें. मजगतीं बंगळूर, चेन्नई आनी हैदराबाद सावन विशाखापट्टणाक आयिल्ले आंतरराष्ट्रीय प्रवासांतल्यान आयिल्ल्या लोकांची वळख मेळना अशें विशाखापट्टणाचो जिल्हा अधिकारी मल्लिकार्जुन हांणी शुक्रारा सांगलें. फाटल्या 24 वरांत भारतात 9,216 नव्या कोविड-19 दुयेंतींची नोंद जाल्या अशी माहिती केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान दिली. देशाचो एक्टिव्ह केसलोड सध्या 99,976 आसा. राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमे अंतर्गत आतां मेरेन 125 कोटी परस चड लसीचे डोस दिल्यात. भारतात 46 कोटी कोरोनाची प्रकरणां नोंद जाल्यात जाल्यार 4.6 लाख लोकांक मरण आयलां. हें एकूण केशीच्या मानान 1.36% आसा. भारतात नोंद जाल्ले दशलक्ष लोकसंख्ये फाटल्यान 25,000 प्रकरणां आनी 340 मरणां ही जगांतल्या सगळ्यांत उण्या घडणुकां मदली एक. केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान आयज लोकसभेत सांगलें. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फुडल्या सप्तका खातीर कसल्याच वादळाचो अदमास हवामान खात्यान सांगिल्लें ना. राज्यभर पावसाचो वेग उणो जावं येता. शुक्रारा आनी शेनवारा गोंयांतल्या कांय वाठारांनी पावसाचो शिवर जातलो. त्या उपरांत 5, 6 आनी 7 तारखेक हवामान सुकें उरतलें. चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. 7 तारखे मेरेन हवामानाची कसलीच शिटकावणी ना. उपरांत वातावरण सुकें उरूं येता. फुडल्या 2 आनी 3 दिसांत चडावत तापमानात कसलोच व्हडलोसो बदल जावचो ना आनी उण्यांत उणें तापमानात ल्हव सुमार 2 डिग्री सेल्सियसाचो उणाव दिसतलो. 3 आनी 4 तारखेक कांय वाठारांनी फांतोडेर दव दाटिल्लो दिश्टी पडटलो. मच्छीमारी खातीर हवामानाची कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. बंगालच्या उपसागरावयल्या कमी दाबाचें क्षेत्र जवाद चक्रीवादळांत रुपांतरीत जावन खर जातलें, जे 4 तारखेक फांतोडेर उत्तर आंध्र प्रदेश आनी ओडिशा मेरेन पावो येता. The one that is forming and it has actually formed into a cyclone now as we are speaking, and is going to move towards the North Andhra Pradesh, South Odisha coast in the coming 24 hours. So that cyclone, which is called Jawad, that also is over Bay of Bengal, and it is not expected to have any significant impact over Goa. Now, when you mean significant, means will there be little rain, will there be little thunderstorms, lightning, or what exactly? How could Goa get affected? Yeah, we are not expecting any rainfall activity because of that. Okay. That system is actually going to make the winds come over Goa from the dry part, not from the ocean side. Okay. So we are not expecting any rainfall activity or thunderstorm activity. Whatever light rainfall that may be there for the 2 days, including today and tomorrow, that could be from another system that's there over Arabian Sea, the same one which caused record-breaking rainfall over Panji 2 days ago on 1st of December. So whatever we are going to get the clouding, we are finding the light rainfall that we are experiencing over the South Goa district today morning, they were light rainfall actually. So all these things are because of that particular system and not because of the cyclone that is going to form or already formed. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.